नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार. हांव गौरीश परमाणकर. गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. मडगांव ते सीएसटी मेरेन धांवपी वंदे भारत रेल्वेचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीच्या हस्तुकी जातले उक्तावण. मडगांवच्यान मुंबय वचपाक लागतली 7 वरां. घुवळी वखदांच्या पडू नाकात भकीक. गोंय पुलिशेचे तरणाट्यांक आवाहन. गोंयभर राबयली जागृताय मोहीम. पर्वरेच्या तरणाट्याक वेळग्या 70 बुडून आयले मरण. आयतारा इश्टा वांगडा गेल्लो पिकनिकेक. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची वर्सुकी सभा म्हटल्यार भाजपाचो राजकीय स्टंट. तृणमूल काँग्रेसीन भाजपाक काडला उजरावन. विधानसभेत मांडटलो लोकांचे प्रश्न, सांगता आम आदमी पार्टीचो आमदार वेन्झी वेगास. आणि तुयेचे लोक काडटा भर पावसान उदका खातीर वळवळे. टाकयो भरिल्ल्यो आसतना उदक कशें येयना, लोकांचो अधिकाऱ्यांक प्रश्न. आणि आता खबरो विस्तारांत. कोकण रेल्वे मार्गाचेर 27 जूनाच्यान वंदे भारत रेल्वे सुरू जातली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या हस्तुकी सकाळी 10 वरांचेर व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगेंतल्यान वंदे भारत रेल्वेचे उक्तावण जातले. मडगांवां उक्तावणा वेळार गोंयचो मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत आनी हेर मानेस्त ह्या उक्तावणाक हाजीर आसतले. ह्या रेल्वेत 8 कोच आनी 550 ते 600 बसपाक सिटां उपलब्ध आसात. Flagging off of Madgaon CSMT Vande Bharat Express, which was scheduled earlier on 3rd of June, and which had to be cancelled due to tragic accident at Balasore, Odisha. So now the same flagging off has been planned on 27th of June 2023. That's on Tuesday, coming Tuesday. Honorable Prime Minister will be flagging off from Bhopal. At a time, 5 Vande Bharat Express will be flagged off. Madgaon CSMT Vande Bharat is one of them. So at Madgaon, we are expecting Honorable Chief Minister to be present for this function. गोंय पुलिशेन सोमारा पुराय गोंयभर घुवळी वखदां आड मोहीम राबयली. पणजे पुलीस मुख्यालयान आयोजीत केल्ले ह्या मोहिमेत उत्तर गोंय पुलीस अधीक्षकान वांटो घेतिल्लो. श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमा कडल्यान 10 किलोमीटर धांवपाचें आयोजन केल्लें. वास्कोय ही मोहीम जाली. वास्को पुलिशेन बस स्टँडाचेर तशेंच रेल्वे स्टेशनाचेर घुवळी वखदां आड जागृताय मोहीम राबयली. त्याच बरोबर फोंड्या जागृताय मोहीम जाली. गोंयांत घुवळी वखदांचे वेव्हार वाडल्यात आनी ह्या प्रकरणात दिसाक 1 लाख तरी अटक जाता. हाचेर आळबंद हाडपा खातीर पुलिशेन जागृताय मोहीम हातांत घेतिल्ली. सोमारा वेळग्या 70 हांगासर एकल्याक बुडून मरण येवपाची घडणूक घडली. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण शिवकुमार पवार अशें त्या बुडिल्ल्या तरणाट्याचें नांव आसा. 18 वर्सां पिरायेचो हो तरणाटो आपल्या इश्टा सयत वेळग्या पिकनिकेक आयिल्लो. खूब यत्न केल्या उपरांत उजो पालोवपी दळाक ही कूड सोदपाक येस आयलें. संजीवनी साखर कारखान्याची आयतारा जाल्ली बसका हो भाजपाचो पूर्व नियोजित कट आशिल्लो अशी टिका तृणमूल काँग्रेसीन केल्या.
लोकसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर भाजपाचो फुडारी नरेंद्र सावयकराक शेतकार सुलभताय समितीचो अध्यक्ष म्हणून तांकां कायम दवरप आनी उपरांत ह्या पदा वयल्यान फुडली राजकी खेळी करपा खातीर कालची बसका आपयल्ली असो आरोपूय तृणमूल काँग्रेसीची सरचिटणीस राखी नाईक प्रभुदेसायान केला. ऊस कॉन्ट्रॅक्टरा मार्फत सरकारी पयशांचो काळो बाजार केल्ल्याचें तिचें म्हणणें आसा. ऊस उत्पादक फार्मर्स तांची एक काल मिटींग जाली धारबांदोरा संजीवनी हातूंत, आनी ह्या मिटिंगे भितर तांणी जें रेजोल्युशन पास केलें की त्या रेजोल्युशना भितर तांणी सांगलें की नरेंद्र सावयकर जे शुगरकेन फॅसिलेशन कमिटीचे अध्यक्ष आशिल्ले 3 वर्सां पयलींच्यान तांकां काडून उडोवचे आनी हो प्रस्ताव CM डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या म्हऱ्यांत पावोवचो. आमी सांगपाक सोदता की कालची जी ऊस उत्पादक शेतकरी जे मोजकेच शेतकरी आशिल्ले, सगळे शेतकरी नाशिल्ले, तांची जी मिटींग आशिल्ली ही प्री प्लॅन शॉट बाय BJP गव्हर्मेंट आनी तांचो जो अजेंडा किंवा तांणी जे रेजोल्युशन पास केलां की नरेंद्र सावयकराक रिमूव करचो 3 वर्सां, इट इज जस्ट ओन्ली बिकॉज नरेंद्र सावयकराक सेफ एक्झीट दिवची. लोकसभेचें इलेक्शन लागीं पावल्लें आसा आनी मे बी ते ही वील बी द प्रोबेबल कॅन्डिडेट ऑफ सावथ गोवा. सो ह्या वेळार हो इशूचो ताजेर भडिमार जावचो न्ही आनी BJPची मेन म्हणल्यार वोट बँक शाबूत उरची हाचे खातीर केल्ली सगळी टॅक्टीक. सो नेक्स्ट तांची स्क्रिप्ट हांव तुमकां सांगता. फुडली स्क्रिप्ट अशी आसतली की काल हो प्रस्ताव केला, आज मे बी न्यूजान कवर केलो आसतलो, आज नाजाल्यार फाल्यां नरेंद्र सावयकर स्वता प्रेस घेतलो आनी मे बी तो स्वता जावन रिजायन जातलो. कारण हें ताजे आयची पयली खेप न्ही. हांव तुमकां याद करून दिवपाक सोदतां 2012 अशीच नरेंद्र सावयकराच्या अध्यक्षते खाला एक समिती नेमिल्ली एग्रीकल्चर पॉलिसी डिसायड करपा खातीर आनी त्या वेळार अशेंच लोकसभेचें इलेक्शन लागीं पावलें. त्या वेळार नरेंद्र सावयकर स्वता जावन रिजायन जाले आनी त्या दिसाच्यान 2012 नंतर ते आज 2023 जवळ जवळ मोर दॅन 10 years जाली. आज म्हणल्यार ती पॉलिसी जी एग्रीकल्चर पॉलिसी येवपाक जाय आज म्हणल्यार जाली ना. येता त्या विधानसभा अधिवेशनात आम आदमी पक्ष गोंयकारांक सतोवपी प्रश्न मांडटले देखून 40 मतदारसंघातल्या लोकांनी आपल्या प्रश्नाची वळेरी आम आदमी पक्षाक धाडची. प्रश्नाचें म्हत्व लक्षांत घेवन आमी त्या चर्चा सत्रात हे प्रश्न मांडटले अशें बाणावलेचो आमदार वेंझी वेगसान सांगला. आयज सावन प्रश्नाची वळेरी घेवपाक सुरू जाल्या. इमेला वरवीं वा आमदाराच्या कार्यालयांत वचून लोकांनी आपले प्रश्न मांडूं येता अशें वेंझीन सांगला. So I invite all Goans to participate in this collective process of filing the LAQs. And this will not only help all of us, but this will also make us interact in this governance module जो आज पासून कोणेच open up करूंक ना. So saying this, I think all the people of Goa, you need to come back to us either to the office or through our phone numbers or through our email address or through our WhatsApp groups and send us जे कोणाक क्वेश्चन फ्रेम करपाची they need to know how to frame questions. We will share with you the questions which are also available on the website. Assembly websiteचेर archives गेल जाल्यार सगळे तुका कितकोन दिसती पडटा. We will also make an awareness of that. And the whole idea is to see whether this government is going to listen to people's demands, is going to fulfill these demands. Are they going to give assurances same like the assurances पहिले दिल्ले ते भाशेन? कित्याक खुबशे assurance दिवन ते assurance fulfill जावंकूच ना अजून. बजेटूय येवची आसा. बजेटाचेर हांव मुगेले सगळे पंचायतीक एक उलो मारतां की तुमगेले डिमांड्स तुमी दियात. तेच भाशेन आनी खंयची पंचायत तुमकां जर तर दिसता की कितेंय तुमगेले डिमांड्स आसा, कितें आहा गोंयचे पासत, you can please put it ahead and we will put it across during the demand session and we will try to take assurances from the chief minister so that he can do it for Goa and Goans at large. तुया टाकयेत उदक आसा पूण घरांनी मात तें पावना.
पयऱ्यान नळाक उदक येता तेय बी मर्यादीत. भर पावसान उदक येनाशिल्ल्यान थळावे लोकूच चळावला. निमणे उदका पुरवण खात्याच्या अधिकाऱ्याक तांच्यांनी घेराव घालून जाप विचारली. एक दीस सोडून एक दीस उदक येता तेय बी 2 वरां, हें कसल्यांनी? उदक आसतना आमकां उदक कित्याक सोडिनात अशे साबार प्रश्न उपरासीत तुयें पंचायतीचे उपसरपंच निलेश कांदोळकर हांणी अधिकाऱ्याक धारेर धरले आनी हाचेर आमी आमच्या तरेन परवडटा अशें नियमीत उदक सोडटा अशें अधिकाऱ्याचें म्हणणें आसा. आमकां उदीक नासलेलें, लायट नासलेली म्हणून सो आमचो एक पयरो चुकलो, दुसरे दीस आमकां उदीक ना, आतां तिसरे दीस आमकां उदीक घेवंक जाय. त्या दिसा कितें तरी तुमचें जळ्ळें, त्या दिसा आयतार काय कितें आसलेलो देव जाणा. ना ना पायपलायन फुटोंक ना, कितें तरी जाल्लेलें. आनी मागीर 3 कितें तरी रिस्टोर जाल्लेलें सगळें उदीक हें तें. 3 जर हांव थंय गेलो विचारपाक बाबा उदीक केन्ना सोडटा काय म्हणून, तें तो म्हणटा ना म्हणटा आपूण आनी खंयच्या जाग्यार उदीक सोडलां. कित्याक सांग, थंयसले लोक येयले आनी हांगासर बोवाळ घातलो म्हणून तांकां पयलीं सोडलें. म्हाका केन्ना सांग, म्हाका केन्ना सोडटलो काय ताका विचारलें. तो म्हाका म्हणटा आपली ड्युटी 4:30 काबार जाता, तो 4:30 कोण येयला उपरांत मागीर तो सोडटलो म्हणून, कोण तरी प्रसाद म्हणून. त्या प्रसादाक कॉल केलो जाल्यार प्रसाद कितें म्हाका म्हणटा की आपलें काम तेणी थंय सोडलां तें बंद करपाचें, तुमकां सोडपाचें आपलें काम ना. तुमी सायबा कडची उलयात, तुमचो फोन रिचेबल एकदां येयना सांजचो, येयलो जाल्यार तुमी रिसीव करिनात. सो आमी कितें करपाचें? कित्याक आमचो प्रॉब्लम कितें की एक पयरो जर चुकलो, दुसरे दीस उदीक ना, तिसरे दिसूय जर कितें जालें जाल्यार आमी कितें करपाचें? आनी हे तुमकां हांवें खूबदां नोटिसी काडून दिला की उदीक सारकें तें सप्लाय जायना. आतां तुमचे टॅक्निकल इश्यूज कितें आसत ते आमकां कळटा, बट एटलिस्ट आतां तरी ते सॉल्व जावंक जाय आसले. फॉर एग्जाम्पल जर मोटर नासलेलो, तुमी अपग्रेड करता न्ही, आतां कितले हे जाले तरी अपग्रेड करूनय जर उदीक येयना जाल्यार तो अपग्रेड करून फायदो कितें? तुमच्या जे 2 टाकयो आसात त्या टाकयांत सफिशियंट इनफ उदीक आसता, बट प्रॉब्लम कितें जाला फॉर टॅक्निकल रिजन्स आनी जे इलेक्ट्रिकल रिजन्स अशें तेंचें म्हणणें आसा, तें आमकां सारकी खबर ना. तेंच्या म्हणण्या प्रमाणे तेका लागून टॅक्निकल रिजन्साक लागून तें उदीक लोकां मेरेन पावना. आतां हितून प्रॉब्लम कितें जाता, एक सकयलो भाग आसा आनी एक वयलो भाग आसा. सकयलो भाग म्हणटा की जाणून बुजून त्या वयल्या भागाक सोडटात, आमकां सोडिनात, आनी वयलो भाग म्हणटात की ते सकयलूच सोडटात आनी आमकां सोडिनात. सो हे मिसअंडरस्टँडींग खूब जाता. कित्याक उदीक हे फक्त आमकां येता ते 40 मिनटां ते 1.5 वर, हेच्या मदीं आमकां उदीक येता. तेवूय हांव नोट करूंक सोदता तुमकां की पयऱ्यान येता, सदांच येयना. सो एक दीस जर आमचो पयरो चुकलो भितर जाल्यार मागीर आमकां 3 दीस उदीक ना. तितून लोकांचे हाल जातात, लोकांची समस्या आनीक वाडटात आनी तितून फ्रस्ट्रेशनान लोक मागीर बोवाळ घालतात. आनी व्हडली गजाल म्हणजे तुमी जशें म्हटल्यार पावसाळो आसा आनी घरांत उदीक पियोवपाक ना. सो तेका लागून हे तेंच्या निदर्शनाक हाडपाक लागून की बाबा तुमचे जे कितें टॅक्निकल्स इश्यूज आसात, जे कितें इलेक्ट्रिकल्स इश्यूज आसात ते रिलेटेड कितें आसा ते तुमी पळोवन घेयात. बट एटलिस्ट जो पयऱ्यान आमकां ती 40 ते 1.5 वर मेरेन उदीक येता ते सारकें वेवस्थीत येवपाचें. आतां त्या भायर आमी डिमांडूय केला की आमकां प्रत्येक घरान म्हटल्यार प्रत्येक आमच्या वॉर्डाचेर कमीत कमी दिसा दीस 3 वरां तरी उदीक दियात. कित्याक पावसाळो आसा, उदकाचें कन्जम्पशन तेंच्या म्हणणे प्रमाणे लोकांचें कन्जम्पशन कमी जाता जाल्यार तांकां सोडपाक ते कांय हरकत ना. सो म्हाका दिसता की हे तेंच्या हेतून हाडल्यात. तशेंच आमी आतां हेका आमचे ऑनरेबल PWD मिनिस्टराकूय मेळपाक आसात, कित्याक की तेंच्या म्हणण्या प्रमाणे की स्टाफ एट प्रेजंट खूब कमी आसा आनी ह्यो स्टाफ कमी असल्या कारणान समस्या आनीक वाडल्या. म्हाज्याच एरियाक जे कितें पंप आसा थंय आदी 4-5 स्टाफ आसलेले आयज एकटो हँडल करता, वीच इज नॉट पॉसिबल. कित्याक सांग ताका केन्ना लायट ट्रीप गेली, लायनीर वयपाचें पडटा, वाल पळोवपाचें पडटा, सगळें जायना. तो आमकां आतां आमी जेईक मेळ्ळे, तो म्हणटा आपूण हे रिक्वायरमेंट गव्हर्मेंटाक च्या फुड्यान आपूण धाडला. बट आमीय आतां पर्सनली हेकाय मेळटले, PWD मिनिस्टराक मेळटले की उदकाचो जर प्रॉब्लम जर उदीक आसून जर लोकांक मेळना जस्ट बिकॉज ऑफ दीस मिसमॅनेजमेंट जाल्यार तितून मातशें डिपार्टमेंटाक लक्ष घालपाची गरज आसा आनी जाता तितले बेगीन ते कोण ते आसा ते अपॉयंट करून आमचो ह्यो उदकाचो प्रश्न सोडोवपाचो. स्मार्ट सिटीचे उण्या दर्जाचें काम पयल्याच पावसांत उक्ताडार आयला. पणजे गीता बेकरी मुखार क्रांती गार्डना लागसरचो रस्तो सामको नेमलो. कांय दिसां पयलींच हो रस्तो हॉटमिक्स केल्लो, पूण निकृश्ट दर्जाच्या कामाक लागून मातशें पावसाचें उदक लागतकीच रस्त्याची गत बाबत जावन रावल्या. रस्त्यार लांब चर पडल्या आनी व्हडले फोंडकुलां पडून डांबर भायर सरला. समाज वावुरपी सॅसील रॉड्रिक्सान निकृश्ट कामाच्या दर्जाचे प्रशासनाचेर फार पेटयल्यात. This is the condition of our Panjim city roads. Smart City project has recently dug up all the roads. They had covered it up
and they had hot mixed the road. And within 3-4 days of rains, this has been the condition. If you can see, the whole section has caved in and the whole section of the tar is in my hand. Come close, I'll show it to you. Cement is wet. So they have done this packing with stones and cement, which has not even got dried up. You can see for yourself, this is all wet. All this is wet. See, you can see this. Such pathetic quality, poor quality work which has been done, and this is how public is being cheated. How much more will the government cheat us? Where all the money is going? Haphazard, quick. If you all want to do quick work, this should have not been. You all should have kept people's safety in mind. Now there is no traffic police here. There is no cooperator over here, and there is no one to put barricade that this is damaged. They just put one railing and they've gone. In the night, if someone is driving through, and if there is a tourist who comes on this road, if he damages himself, he gets injured, and he is put into hospital, will the MLA take responsibility? Will the mayor take responsibility? Cooperator take responsibility? Or the contractor? Someone has to take responsibility of the shoddy work. Who's taking responsibility of this mess here? See this pathetic condition of this road. दिवचलच्या सरकारी इमारत संकुलाकडेन बेशिस्तपणान चारचाकी पार्क केल्ल्यान सरकारी अधिकाऱ्या सयत हेर कर्मचाऱ्यांची वाहनां आडखून पडली. ह्या प्रकाराक लागून ट्रॅफिक विभागा सयत पुलिसांची धांवपळ जाली. चारचाकी कोणाची ती करपाक मार्ग नाशिल्लो. सुमार अर्द वरा उपरांत चारचाकी पार्क केल्ल्या सुवातेचेर गाडयेची मालक आयली. तो मेरेन ट्रॅफिक पुलिसांनी चारचाकीक लॉक मारिल्ले. गडबडीत आशिल्ली आनी मेकळी सुवात दिसली म्हणून चारचाकी पार्क केली अशें तिचे मालकीचें म्हणणें आसा. काणकोण खोतीगांव पंचायती अंतर्गत येवपी एडा वाठारांतल्या रानाची रान खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी बारीक झाडां कापून 1000 चौकट जमीन नितळ केल्या. अशा रानाची कतल करप चुकीचें आसा. रान खात्याच्या अधिकाऱ्यांचेर सरकारान कारवाय करची अशी मागणी थळाव्यांनी केला. रानांतली झाडां कापिल्ल्यान सगळीं रानवटी जनावरां गांवांत भोंवून पिकावळीचें लुकसाण करतात. तशेंच वेगवेगळी फळां रानांत पिकतात ती झाडां ह्या रान अधिकाऱ्यांनी कापून उडयल्यात. गांवांतल्या लोकांनी झाडां कापल्यार तांचेर सरकार कारवाय करतात. आता अशा अधिकाऱ्याचेर सरकारान लक्ष दिवचें अशी तिडक थळाव्यांनी उक्तायल्या. हांगा फॉरेस्टान हे पळय हजारांनी झाडां मारून हे पळय सगळी नश्ट केले आहा. मोठी मोठी झाडां मारली आहा आनी ती नवीन कितें रोवपाक खंय तितून झाडां. पूण आतां आमी माल जाल्यार झाडां रोखडो फॉरेस्टा आमचेर एक्शन घेता आनी हेमी फॉरेस्टान आतां कांयच मारून हे कांयच कोण हें करना. हजारांनी आतां ते जनावरां रावपाक सगळ्यांक प्रॉब्लेम जाला आहा. जनावर खंय रावतलीं? आतां ही बारीक आसली झाडां आनी 2 वर्सान 3 वर्सान मोठी जाता आसली झाडां ती आतां ही मारून पुरा नश्ट केल्या. हजारांनी स्क्वेअर मिटर आहा. ऊच म्हळ्यार मारले आहाय. हेजेर कांयच गोवोरमेंटाक लक्ष ना. आमगे आतां हे पळय हें सगळें फॉरेस्टान पुरा काबार करून झाडां सगळीं मारली आहाय बारीक बारीक आनी सगळीं निवळ केले आहा. आतां जनावरां रावपाक सद्या चान्सीस ना. खंय रावता ती जनावरां? आतां ती सगळीं गांवां येवपाक लागलाय. आमगे शेत नश्ट करपाक लागला. कितें पिकावळ आमी केली ती सगळीं काबार करपाक लागलाय. जनावरां हें रावपाक हेंच ना, प्लेस ना. हें पुरा निवळ करून दवरलें आहा. नागझर कुर्डी वाठारांतली रस्त्या कुशीक आशिल्ली घाणयाऱ्या उदकाची पायपलायन फुटल्या. भौशीक बांदकाम खात्यान केल्ले कमी दर्जाचे कामाक लागून यो वच करप्यांक आतां त्रास सोंसचे पडटात. देखून घाणयाऱ्या उदकाची पायपलायन बेगोबेग दुरुस्त करून दिवपाची मागणी पंच नावेद तहसीलदार हांणी सरकारा कडेन केल्या. एक काम करतना पयलीं आमी आडोवपा जाय आशिल्लें. तेंचे आमी प्लॅन विचारपा जाय आशिल्लो. तेंची कितें सिस्टम तें विचारपा जाय आशिल्लें. मेळत तशें सिवरेजीन हें जें काम केलां पळय तें म्हाका दिसता सामकें लो दर्जाचें काम जाल्लें आसा हांगा. आनी पयलीं तुमी पळयलां उडपी हॉटेल आमचें लोटलीकर पेट्रोल पंप थंय ब्लॉक जाल्लें कारण आशिल्लें की फक्त तेंचो जो चेंबर आशिल्लो हेजो सिवरेजीचो ती जे माटके आशिल्ले ते मदीं आशिल्ल्या कारणान थंय ब्लॉक जावन थंय भरपूर लोकांक त्रास जालो. आतां तुमी हांगा पळयता म्हाज्या वार्डान हांगा नागझरी
आतां हे सिवरेजीचे उदका लागून हे जे ओवरफ्लो जाले तेजे टँक तितून ते रस्तो फुटलो, हांगा रस्तो आतां पळय येते रस्तो खचला आनी भितर लोकांक वचपाक येवपाक वचपाक वाट ना, उदकांतल्यान लोक येता वयता पळय सारकें. जाल्यार म्हाजें एक कळकळटी विनंती सरकाराक आनी PWD मिनिस्टराक की जें काम केलां त्या कामाचेर लक्ष दिया आनी तें काम वेवस्थीत जालां तें पळया. कित्याक लोकांक त्रास जावपाक जायना आनी पावसाचो सिजन आतां आनी हे पावसा खातीर तें उदक हांगा भरलां. आतां हांगा तुमी पळयलां की हो रस्तो केन्नाय कोसळूंक शकता. म्हणून म्हाजी एक विनंती स्थानीक आमदाराक, आमचे एग्रीकल्चर मिनिस्टर बाब रवी नायकाक, तांकां म्हाजी विनंती की हेजेर तुमी लक्ष दिवन हेचो तोडगो बेगिनल्या बेगीन काडचो. आतां आतां तुमी म्हणटा हो चेंबराचो रस्तो मदीं आसा आनी फुटला, तरी पूण सिवरेज डिपार्टमेंट हेजेर लक्ष दिना. सिवरेज डिपार्टमेंट येता फक्त उदक काडटा आनी वयता आनी हेजेर परमनंटली सोल्युशन कांय करना. जाल्यार सिवरेज डिपार्टमेंटाचो जे EE कोण आसा न्ही तेणें फक्त विजीट करची आनी पळोवचें कितें काम चल्लां तें हांगा, कितें जालां तें. गोंयांत वचत थंय विंगड विंगड विशयाचेर राजकारण चलतना दिसता. तातूंतलोच एक विशय म्हटल्यार वेगवेगळ्या मळाचेर आदर्श जावन गेल्ल्यांचो पुतळो उबारप. दक्षिण गोंयच्या वेळी मतदारसंघात जॅक सिक्वेराचो पुतळो उबारपाची मागणी करीत समाज वावुरप्यांनी वेळीचो आमदार क्रूज सिल्वाक निवेदन प्रत दिलें. गोंया खातीर जॅक सिक्वेरान जो वावर केला तो कोणेच विसरूंक फावना. देखून आमची ही मागणी पुराय करतलो अशी आस्त लेगीत ह्या समाज वावुरप्यान ह्या वेळार उक्तायली. बेसिकली आयज हेका लागून आमी एक मुद्दो येयलो. हे दिसांनी तो प्रकल्प चलता तो स्टॅच्यूचो एक पुतळे बांदपाचो. तो आतां जायतीं वर्सां जालीं, कमीत कमी 60 आनी 2 वर्सां जालीं. तेच्या फाटल्यान जागशीकर बाब आयलो. गोंया महाराष्ट्रान मर्ज जावपाचें तेजें भरपूर कंट्रिब्युशन आसा. तरी पूण सावथाक जर तूं नॉर्थाचें एक गोश्ट दुसरी दवरया आमी. सावथाक कोणेच केन्ना तितलो आवाज करूंक ना की तेजो पुतलो बसोवचो, पुतलो घालचो. केन्ना कोणें ऑडियो व्हिडियोंतल्यान म्हणलें आसतलें, पण त्या पुतल्याक लागून आमी केन्ना ते पॉलिटिक्स म्हणलेलें जावंकूच ना. पूण आतां ह्या दिसांनी हालीं गेले 5-7 म्हयने जाले वयता थंय शिवाजी महाराजाच्या नांवान खंय तरी खंय बद्रीनाथ पॉलिटिक्सूय चलता आनी हे स्टॅच्यू गेम कशी चालू जाल्या. आनी आतां आमी सगळे ओगे आशिल्ले. तर हांव कितें म्हणटा, आमी आमकांय जायो स्टॅच्यू, आमी ऑफिशियली मागला. आतां सद्याक आमी एप्लिकेशन दिलां, हांवें म्हाज्या नांवान एप्लिकेशन दिलां की आमकां एक जागशीकर बाबाचो स्टॅच्यू जावं आंबेले, जावं आसोलना, चिंचोण्या, वेळ्ळे हे एरियांनी आमी एक स्टॅच्यू घालचो आनी तेकाय मान फावो करचो म्हणून. आनी म्हणटा आसतना आमी MLA बाबाकूय सांगला, तेकाय एक कॉपी दिल्या, पंचायतीच्या सरपंचाक दिल्या आनी हेरांकूय दिल्या आमी. कुडतरी वाठारांत फाटल्या साबार वर्सां सावन आडखून उरिल्लीं कामां पुराय जाल्यात अशी माहिती कुडतरी भाजपा मंडळाच्या जाळवणदारांनी दिल्या. पडीक आशिल्लीं शेतां आसूं नाजाल्यार डांबरीकरण जावंक नाशिल्ले रस्ते ही सगळीं कामां पुराय जाल्यात. लोकसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर भाजपाचो प्रचार घराघरा मेरेन करपाच्या कामान लेगीत नेट धरला अशी माहिती मंडळाचे वांगडी एन्थनी बार्बोजान आनी स्नेहा भागवतान दिल्या. ते रूट्स इनकम्प्लीट आशिल्ले आनी हांवें एक प्रेस घेतिल्ले मायना तुमी आशिल्ले प्रेस कवर करपाक, ते आमी आतां जवळ जवळ सोंपयत येयल्ले आसा. आमी वर्ड दिल्ले बिफोर मान्सून कंप्लीट करतले म्हणून आमी ते करून दाखयल्ले आसा आनी थोडेच उरले आसा आमचे एकलाटीन बीन. तेवूय आमी आमच्या मिनिस्टरा लागीं उलोवन, आमचे पार्टीचे लिडराचे उलोवन हे आमी काम चालीक लायिल्लें आसा. आनी हे सगळे रूट जे 20-25 इयर्स जावंक ना ते आमी करून दाखयल्ले आसा. तेच बरी आमच्या रायांत फार्मर्सांक एक जे शेत रोयता तितून तुमी पळयलां आसतलें आयज थंय प्रेस चलताले. सावियो आशिल्लो, मार्कूस आशिल्लो आनी जायते प्रेसमॅन आशिल्ले. सो थंय एक इतलें व्हडलें काम जालां जे 30 इयर्स जावंक ना. 30 इयर्स आमचे हांगासर जायते म्हणटा आमी शेतकारांक सगळें हेल्प करता, बट ही सगळी फोट हे तुमकां विजिबल जाता. तुमच्यांनी जाय जाल्यार वचून चोवपाक जाता. जे 30 इयर्स नाला पाळ जाल्ले, भरोन उदक शेतान वयतालें, शेतां पिड्यार जातालीं, ती आमी आमचे मिनिस्टर WRD सुभाष शिरोडकाराक मेळोवन हें काम करपाक सांगिल्लें आनी ते बिफोर मान्सून आमी प्रॉमीस केल्लें. तें काम आमी करून लोकांक शेतकाराक आतां बरें सारकें वेवस्थपणी शेत रोयता आनी शेतकारूय हॅप्पी आसा. असली कामां आमी जी जावंक ना. सध्या महाजनसंपर्क अभियान चालू आसा. ह्या निमतान भाजप कुडतरी मंडळ हे कंटिन्युअसली एक्टिवली काम करत आसा.
सेवा सुशासन आणि जनकल्याण ह्या अंतर्गत वेगवेगळे जे कितें कार्यावळी आशिल्ल्यो त्यो भारतीय जनता पार्टी कुडतरी मंडळ हांणी वेवस्थीतपणे पार पाडलेल्यो आसा. तातूंत सगळ्यान पयलीं म्हणल्यार सोशल मिडिया मीट आशिल्ली, इन्फ्लुएन्सर्स मीट आशिल्ली, ताच्या नंतर महाजनसभा आशिल्ली आणि महाजनसंपर्क अभियानान एक म्हत्वाचो भाग आशिल्लो तो म्हणजे बऱ्याचशा लोकांपर्यंत घराघरांनी वचप. तर ह्या घराघरांनी वचपाचे हे जे संपर्क अभियान आशिल्ले तातूंत आमचे बरोबर आमचे मिनिस्टर्स बाब निलेश काब्राल, बाब मॉविन गुदिनो, तशेंच आमचे MLA बाब दिगंबर कामत, पार्टीचे सेक्रेटरी बाब सर्वानंद भगत हांणी आमकां हांगा येवन बऱ्या पैकी तेंको दिलो. आमी वेगवेगळे पंच, सरपंच तशेंच आमचे पयलींचे कार्यकर्ते आणि इतलेच न्ही तर एडवान्स फालेरो हाज्या घरा सुद्दां आमी गेली आणि आमचो जनसंपर्क वाडोवपाचो प्रयत्न केलो. भारतीय कुस्ती महासंघाच्या आदले अध्यक्ष ब्रुजभूषण सिंग हांच्या आडच्या आंदोलन पेलवानांनी फाटी घेवपाचें थारायलां. आतां रस्त्यार न्हय तर कोर्टात आमी झुजतले अशें तांणी म्हटलां. न्याय मेळा मेरेन झूज चालूच उरतले, पूण आतां रस्त्यार दंगल जावची ना. पेलवान साक्षी मलीक, विनेश फोगाट आनी बजरंग पुनिया हांणी ही माहिती ट्वीट केला. हे आशिल्ले गोमंतक टुडे बुलेटीन. आतां रोखडेच पळोवया गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबरो म्हणजे आवाज गोंयचो हे बुलेटीन. मेळया गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक TV.